नितेश बाबाक कॉंग्रॅच्युलेट करता, कारण BJPन ताची टिकेट डिक्लेअर केल्या आणि दोगांयनी बऱ्या तरेन जोमान बरी ताकद लावन फोंड्या खातीर कितें बरें करपा खातीर फुडें सरता. नाव इट इज एन ओपन फील्ड, क्लियर गमता एक्झॅक्टली कोण कोण खंय आसतलो. ना अजुनूय क्लियर गम ना. 23 तारीख पर्यंत आनी खूब लोक घालतले मतां. इंडिपेंडंट बट दीज आर द मेजर पार्टी. इंडिपेंडंट न्ही, आप आदमी घालता खंय मतां. हय आपाचो ऑलमोस्ट जालेलो मिकी म्हणटा खंय घालता हा? म्हणून. मिकी म्हणटा तो मिकी घालता. घालता. So घालपी खूब आसा. 23rd मेन फायट म्हणटा पळय ती बीजेपी. यू हॅव टू टेक एवरी ओपोनंट इन अ व्हेरी सिरियस वे, बिकॉज आय नो वन थिंग, जे कोण सायडीन घालपाक चल्ल्या पळय हे कोणाची मतां पडपाक घालपाक जाल्यार तुकाय खबर आहा म्हाकाय खबर आहा. सो एवरी ओपोनंट वी हॅव टू गो ऑन व्हेरी स्ट्रॉंग. नो बट नाव सिन्स यू हॅव स्टार्टेड युअर कॅम्पेन, लोकां फुडें वयता आसतना लोक जेन्ना बाय इलेक्शन येयलां, वॉट आर वोटर्स टेलिंग यू? See, we are meeting people. We have not started our campaign as such on that scale. Every booth I am meeting all the main people. We are talking to them, we are discussing to them. Everyone is very much upset. सगळे लोक खुबशे बेजार जाल्या. बेजार कित्याक जाल्या? लोकांक उदका खातीर लोक लिटरली त्रासान पडल्या. आज गुडी पाडवो पण खुबश्या लोकांच्या घरान अजुनूय उदक ना आनी हे फॅक्च्युअल गजाल. तुमी जाणा आमी जाणा फोंड्या आज उदका खातीर लोक लिटरली रातचे 2 उठून बी उदक भरचें पडटा. काल आमी शांतीनगरान गेले तो म्हणपाक लागलो आपूण गिजर लावना सर सेकंड फ्लोराचेर, कारण इतलेंच कितें की आपल्याक उदक भरपाक सुद्दां आपल्याक टायम लागचो पडलो म्हणून. सो आज गॅसाची परिस्थिती तूं जाणा, लायनीर लोक कशे रावल्या. आज हॉस्पिटलाची परिस्थिती जाणा तूं कितें आहा. आनी आय डोंट नो, देर आर लॉट ऑफ थिंग्स वॉट पीपल हॅव टेलिंग अस. आमी घराघरांनी वचून ह्यो गजाली उलयता आनी लोकांक खबर आसा हे फुडें कितें जावपाक. सो आमी परत एकदा विचारता की जेन्ना आतां राजेश वेरेकारूय तुमच्या वांगडा आसात, तुमची दोगांची एक ताकद जाल्ली आसा, सो कितें मार्जीन कितें पळयता तुमी? पळय एक याद धर, इन लायफ यू नेवर बी ओवर कॉन्फिडंट. हांव तर कॉन्फिडंट सुद्दां रावना. यू आर फायटींग वन ऑफ द स्ट्रॉंगस्ट पार्टी आय वूड से इन द वर्ल्ड. आनी BJPची एक गजाल आहा, वेन दे फायट एट अ डिफरंट लेवल. एंड व्हॉट अबाउट सो भाटीकर? एकूच सेकंड. सो भाटेकार तुजो फ्रेंड रे, भिनाका तूं. सो आमकां खंयच्याय परिस्थितीन केन्नाच अंडर एस्टिमेट जावपाक जायना. मार्जीन चिंतप ना. पयलीं 5 एप्रील पर्यंत घराघरान पावया, लोकांक मेळुया, लोकां कडेन उलोवया, तांची समस्या आमी जाणून पयलींच घेतिल्ली आहा. आमच्या तरेन कितें जाता तें पळोवया आनी लेट अस नॉट बी ओवर कॉन्फिडंट. हांव म्हाज्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक तेंच सांगता, टिकेट मेळ्ळी, राजेश बाबाचो आशिर्वाद आमकां आसा, काँग्रेस कार्यकर्त्याचो आशिर्वाद आमकां आसा, सगळ्यांचो आशिर्वाद आसा. बट ताजो मिनींग कॉम्प्लेसंट जावप ना, ओवर कॉन्फिडंट जावप ना. वी हॅव टू सी दॅट वी हॅव टू फायट टील 9th of April सांजे 5 पर्यंत आनी मागीर सांजची 6 जाली की मागीर कावंटींग हॉलाच्या भायर, कारण इलेक्शनाचें कावंटींग करपाक तेंच्यांनी 28-30 दीस काडल्या. आतां ती मशिनां भितर उरपाक जाय, ते उंदरां बी वचपाक जायना, लास्ट टायम भशेन मशिनां ओपन जावपाक जायना, अश्यो खूब गजाली आहा. सो यू कॅनॉट टेक देम लायटली. यू हॅव टू वर्क व्हेरी सिन्सियरली. केतन बाबा, अनेक इम्पॉर्टंट इशू दॅट एवरीबडी स्टील किप्स ऑन वूड आस्क यू टू कॅम्पेनिंग मध्ये. इफ यू सी द लास्ट प्रेसिडेंट्स ऑफ द काँग्रेस, 8 जाण येयले, 8 जाण गेले अशें, बिकॉज यू आर तुमचे पयले नाते MGP कडेन आशिल्ले. दीस क्वेश्चन स्टील कम्स लायक केतन येयलो जिखलो जाल्यार पत्तो मागीर उडकी मारतलो कितें. वॉट इज युअर क्लॅरिटी ऑन दॅट? एक्शन स्पीक्स लार्जर दॅन वर्ड्स. कितें म्हणटा काय तुका, BJP जिखूंक शकना म्हणून ते काँग्रेसीच्यान व्हरता. आय नो वॉट आय हॅव कमिटेड, वॉट आय हॅव स्पोकन टू युरी, वॉट इज इट. लेट मी विन बाय गॉड्स ग्रेस, बाय युअर सपोर्ट, बाय युअर ब्लेसिंग्स, बाय एव्हरीवन्स ब्लेसिंग्स, and let me show my actions in 2027. But what will be the answer to the voters? Wait, my voters know me. My voters in Ponda know what Ketan Bhatikar is. म्हणून हांव इंडिपेंडंट गेला तेन्ना म्हाका 6,000 5,500 मतां घाल्या. पीपल नो वॉट केतन इज. आनी हांव जें कितें उलयता पळय हांव तें तोंडार उलयता. हांवें म्हाजें इन्क्लिनेशन काँग्रेसीचे 3 म्हयन्या पयलीं सांगिल्लें. पीपल लाफ कर न्ही, तुका टिकेट मेळची ना म्हणून. ती दिली. सो लेट अस वर्क टुवर्ड्स इट. आनी दुसरें म्हणटा पळय एके सायडीच्यान तुमी आतां कॅम्पेनींग, दुसरे सायडीच्यान जे तुमी म्हणटा की तुमचे आयडल आसा ते त्या सायडीच्यान कॅम्पेन करतले. पळय म्हाका एक गजाल समजून घे. आयडल आसलो म्हणून ताणें आपली सगळ्योच गजाली ऐकून घेवच्यो आनी ताणें ऐकून घेवना म्हणून आमी गाळी घालचे, हें आमच्या आवय बापायन शिकोवना. म्हाका कापास्ता अजुनूय आसा म्हणपाक, आशिल्लें आसा आनी उरतलें. तश्यो रवी सरा कडल्यान, पात्रांवा कडल्यान भरपूर बऱ्यो लिगसीच्यो गजाली शिकल्या आमी पात्रांवाक तेन्नाय सर म्हणटाले, आयजूय म्हणटा आनी आमी जी ते उरो पर्यंत म्हणटले. खुबश्यो गजाली तांच्या कडल्यान शिकल्या. कशा लोकांक हांसोवपाचें, कशा लोकांच्या खांद्यार हात घालून फुडें वचपाचें, कशा लोकां कडेन बऱ्या तरेन वागपाचें, कशा लोकांक वायट शब्द दिवपाचे ना, कशा लोकांचे फोन उखलपाचे, कशा लोकांचो कॉल मिस जाला जाल्यार ताका फोन रिटर्न करपाचे. म्हाका दिसता खरें हे थोड्या लोकांनी शिकपाक जाय. सो वी वील टेक द बेस्ट क्वॉलिटीज ऑफ रवी सर ऑल्सो. वी वील सी द बेस्ट क्वॉलिटीज ऑफ एवरी इंडिविज्युअल, try to get it inside and go ahead for the victory. What is your current
स्टेटमेंट वॉट यू हॅव टू सी अबाउट जे सिनारियोन गोंयान जाता पळय ते फाटल्या दिसांनी असेंब्लीन जे ऑपोजिशन गोंयान पळय हांवें पयलीं सांगिल्लें आयजूच सांगता असेंब्ली कशी कर्टेल केली गोंयान पळय 39A कितें इश्यूज चालू आहा गोंयान पळय एक मिनिस्टर कन्वर्ट करता लँड आनी एक मिनिस्टर ते मागीर आपूण दाखयता आपणें फायल बंद केल्या म्हणून म्हळ्यार इट इज अ मेस इन द गव्हर्मेंट एक रस्तो डांबर घालता 3 दिसान सिवरेजी खातीर फोडटा परत डांबर घालता मागीर ताजेर नाल फोडटा परत डांबर घालता आनी मागीर BSNL खातीर फोडटा लॅक ऑफ कॉर्डिनेशन लॅक ऑफ डेव्हलपमेंट सरकार तुज्या दारी म्हणटा आनी गॅसार लोकांक रस्त्यार दवरता ह्यो गजाली इतल्यो जाल्या आनी CMची चूक म्हणना कारण CM इतलो बिजी आहा फोण्या तुवें ताका बाबड्याक गजाल्यो पळोवपाक मेळना सो आय डोंट ब्लेम CM ऑल्सो फॉर दॅट आमी पळयता की विश्वनाथ दळवी एक टिकेटी लागून एक दावेदार आसतलो BJP लागून आयज खंय तरी टिकेट रितेशा मेळ्ळा आनी विश्वनाथ दळवी आनी रितेश अशें स्ट्रॉंग जाले जाल्यार तो कितें इफेक्ट जातलो असो दिसता तुका तो तांचे अंतर्गत मॅटर कोण स्ट्रॉंग आसा कोण वीक आसा कोणाक तिकेट मेळ्ळी कोणाक तिकेट मेळुना हो भाजपाचो अंतर्गत मॅटर ताजेर हांव काय उलोवंक शकना देवान म्हाका तिकेट दिली राजेश वेरेकारान व्हडल्या भावा सारको म्हाका सपोर्ट केलो आमचे निश्ठावान कार्यकर्ते आपल्या इथे घरांनी म्हाका व्हरतात त्या मनशांक मेळयता आनी आमचें काम चालू आसा सो आय डोंट वॉन्ट टू टॉक ऑन एनीथींग ऑन देअर इंटरनल मॅटर्स लेट अस कॉन्सन्ट्रेट ऑन हाव वी कॅन डू गूड इन पोंडा